पयलीं हांव कविता वाचतां, तुमी म्हजे फाटल्यान वाचात. कविता वाचता वाचता आमी कवितेचो अर्थ जाणून घेवया आनी निमाणे कडेन आमी कविता गावपाक शिकया. चलात तर सुरू करुया. खुर्चेर बसून पापा म्हजो आपूण गायता पदां. म्हाका मात म्हणटा कसो अभ्यास करचो सदां. भुरग्यांनो, हो तुमचे सारकोच एक भुरगो आपल्या पापाच्यो कंप्लेनी सांगता. तो म्हणटा आपलो पापा खुर्चेर बसता आनी पदां गायता आनी हांवें मात तशें केलें जाल्यार तो म्हणटा चल अभ्यासाक बस. ताका दिसता हांवें सदां उठून अभ्यास करप. पळयात आं, हो पळय ताचो पापा पदां गायता आनी हो पळय तो भुरगो सदां उठून कितें करता? अभ्यास. ताका बेजार आयला. फुडें पळोवया. आपूण बरो घेवन खाता बशयो भरून शिरो. हांवें आनीक मागल्यार म्हणटा भुरग्यांक तितलोच पुरो. आतां हो शिरो तुमी खाता आसतलीं न्ही? तर ताचो पापा बशयो भरून शिरो घेता. बशी भरून शिरो घेता. तो खाता आनी परतून मागून आनी खाता. पूण हाका दितना थोडो दिता आनी मागल्यार म्हणटा भुरग्यांक तितलोच पुरो, भुरग्यांनी थोडोच खावचो. म्हूण ताका राग येता. कित्याक? ताका शिरो खूब आवडटा. फुडें पळोवया. हात हालयत पापा म्हजो वयता ऑफिसाक. आमचे फाटीर सदां उठून पुस्तकांचो साक. ताचो बापूय पळयात. ताचो पापा हात हालयत चलत ऑफिसाक वता आनी तो मात शाळेक वतना येदें व्हडलें बॅग घेवन. ताका दिसता येदें व्हडलें बॅग जाता तें. कित्याक? ताचें बॅग जड आसता म्हणून तो बॅग तें साक कशें ताका दिसता. वजें कशें ताका दिसता तें. फुडें पळोवया. देवा म्हजें काम कर, खावंक दिता टिफीन. पापा इतलो व्हडलो कर म्हाका बेगी बेगीन. आतां तो देवाक विनयता. देवाचे पांयां पडटा आनी मागता हे देवा म्हजें एक काम कर. ताका दिसता देवाक कितें तरी दिलें जाल्यार देव बेगीन काम करतलो. म्हणून तो आपलें टिफीन जें तुमी रिसेसाक घेवन खावपाक घेवन येता न्ही तें अशें हें टिफीन तो देवाक सांगता की हांव तें तुका दितां. कित्याक तें एकदम ताचें आवडीचें खाण, आवडीची वस्त. म्हणून तो म्हणटा हें हांव तुका दितां, तूं म्हजें एक काम कर. कसलें काम? तर म्हाका पापा इतलो व्हडलो कर. केन्ना? बेगी बेगीन. जाता तितले बेगीन तूं म्हाका पापा भशेन व्हडलो कर. आतां ही कविता आमी गावया. तुमी आयकात. खुर्चेर बसून पापा म्हजो आपूण गायता पदां. म्हाका मात म्हणटा कसो अभ्यास करचो सदां. आपूण बरो घेवन खाता बशयो भरून शिरो. हांवें आनीक मागल्यार म्हणटा भुरग्यांक तितलोच पुरो. हात हालयत पापा म्हजो वयता ऑफिसाक. आमचे फाटीर सदां उठून पुस्तकांचो साक. देवा म्हजें काम कर, खावंक दिता टिफीन. पापा इतलो व्हडलो कर म्हाका बेगी बेगीन. आतां ही कविता तुमी वाचात, शिकात
आनी गायात. देव बरें करूं.